जेजू बाळकातय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत हांव आमच्या नियाळाक एक वाक्य मी घेवचें तर बापा ते सोमेस्त एक साव आमी जनाव एकवटांत बोवाळ आसा, संघ एक बळाद एक सकत, एकवट वाट एक दिवो आनी संघटीत वावर यशस्वेक आदार. जेजूच्या जिणेंत असो एकवट आमी पळयता आनी संघटीत वावर चड आमकां ताच्या मिसा वावरांत पळोवंक मेळटा. आमी एकलो एका वा आनी एका रितीन संघ संस्थांत आमी वावर केला, पूण थोड्या ल्हान व्हड कारणाक लागून वा आमच्या थंय आसलेल्या स्वार्थाक लागून संपूर्ण रितीन आमी संघटीत वावर करूंक आमी सकूंक ना. पूण एक संगत मात्र आमकां स्पश्ट कळीत आसा, संघटीत वावरांत संगत वावर केल्ल्या वरवीं आमी त्या संघाचो शेवट जोडूंक आमी खंडीत जावन आमी सकता. जेजू अशें म्हणटा, जशें आमी कशें एक जावन रावल्या तशें तुमी एक जावन रावूंक जाय. बापा लागीं जेजूचो एक लागशिल्लो संबंद, कित्याक खरी एका वेळार जेजून बापाची खुशी केली, देवाचें राज पंथाक पावोवंक बापाचो आदार मागलो. जावंक पुरो शिसांक वेचतना, जोगते निर्धार घेतना, ताबोर दोंगरार, गेसेमनी मळ्यान प्रमुख सुवातेनी जेजून बापाचो आदार मागलो आनी प्रमुख निर्धार घेत आसतना हर एक पावटी वरे विंगड सुवातेक वचून बापाची खुशी जाणा जावन आपले मिसांव जेजून पंथाक पावयलें. शिसांक जेजून आपयल्लें दोन कारणांक लागून. एक, ताचे संगी रावूंक, ताचो अनुभव जोडूंक, ताचे उपरांत तो जोडलेलो अनुभव संघटीत रितीन वावर करूंक जेजून शिसांक आपयल्लें. आनी ताचें हें मिसांव सोंपता आसतना काल, आज आनी फाल्यां एकच जुवांवचो 17वो अध्याय आज आमी नियाळ करना जावं. आज ही जबाबदारी जेजू शिसांक वांटून दिता. हो वावर फळादीकपणी वा संघटीत रितीन करूंक तांचे पासत मागता आनी म्हणटा, बापा ते सोमेस्त एक जावं. शिसां पासत मात्र न्हय, जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी सदमानता त्या हर एकल्या पासत जेजू हें मागणें करता. जशें म्हळ्यार केवल थंयसर आसल्या थोड्या व्यक्ती पासत मात्र न्हय, बगार सासो पाटलावदार जावन आसलेल्या म्हाका आनी तुमचे पासतूय आमचे पासत हें मागणें जेजू आज भेटयता. आमचे मदें आनी देवा मदें, आमचे मदें आनी एकामेका मदें मागण्या मुखांतर आमी एकवट कशें जोडूंक साध्य, कशें जोडयेत. 5 रितींनी मागण्यांत देवा आनी एकामेका थंय आमी आमचो एकवट जोडयेत. ह्या वेळार आमी उगडास आमी मोती काडूंक जाय आमच्या हातांची 5 बोटां. पयलें बोट थंब फिंगर आमी म्हणटा, एक ल्हानशें बोट तरी हें बोट काळजाक लागशिल्लें जावन आसा. जो कोण आमकां लागशिल्लीं जावन आसा, जावं पुरो आमचे आवय बापाय, भाव भयणी, कुटुंबादारां आमच्या सांगाता आसात, तांचे पासत मागूंक, तांचो सांगात आशेव आनी तांचे पासत आमी हर एक पावटी मागूंक जाय. हो पयलो संबंद. कित्याक जेजूचे मिसांव आमी जनाव केवल 3 वर्सां मात्र, उरलीं 30 वर्सां जेजून आपलें जिवीत कुटुंबादारां संगी, तांच्या मोगाच्या इश्टां संगी, कित्याक कुटुंबांत जानवायेन आनी देवबिरांत तेंचो वाडलो म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक कळीत करता. देखून कुटुंबांतय पयल्यान पयलें आमचो संबंद रुता करूंक जाय मात्र न्हय, कुटुंबा पासत कुटुंबाच्या वा मोगाच्या आमच्या भावा भयणी पासत प्रत्येक रितीन मागूंक जाय. दुसरें बोट आसा हाका आमी इंडेक्स वा पॉयंटींग फिंगर आमी दोनी रितींनी आमी म्हणटा. हें बोट सुद्दां जावन आमी बोट जोखूंक वा हेरांची सुखी दाखोवंक, हेरां सकला घालूंक, हेरांक दुरसूंक जायते फावटी आमी हेरांक हें बोट आमी दाखयता. दुस्माना पासतूय मागोवंक आमकां जेजू ताच्या मिसावान, ताच्या शिकवणेन आमकां तवळ आपोवची आमकां वाचूंक मेळटा. दुस्मानाचो मोग करा, तुमच्या द्वेशीतल्यां पासत तुमी मागा. तुमचो मोग करतल्यांचो मात तुमी मोग करशात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळात. जेजून कुर्सा पर्यंत, निमाणे घडये पर्यंत दुस्मानाचो मोग करून आमकां एक जोगती देख दिल्या. देखून आज
बरो संबंध एकवट वा संघटीत वावर करूंक दुस्मानाचोय सांगात आमकां गरजेचो. तिसरें बोट जावन आसा आमी टॉलेस्ट फिंगर आमी म्हणटा आसल्या बोटा पैकी एक व्हडलें बोट हें अधिकार सुचीत करता मुखेल्या पासून मागूंक जो कोण उद्यार आसात आमकां बरें वायट करूंक बऱ्या वा वायटाची विसवण करूंक आमकां आदार दितात प्रेरण दितात जावं पुरो आमचे मुखेल्या पासून आमी मागूंक जाय कित्याक तांकां एक प्रत्येक उद्देशाक लागून एक मिसांव सुफळ करूंक तांकां आपोवणें लाभलें आसता. तांचें उतर आयकूंक तांचो संदेश घेवन आमची जिणी जियोंक तांचे तावन प्रेरण सोडूंक तांचे तावन देख सोडूंक प्रत्येक रितीन आमी मागूंक जाय कित्याक तांचोय आदार आमकां गरजेचो. चवथें बोट आसा रिंग फिंगर आमी म्हणटा वा मुदी घालचें बोट तें जावन आसा. हें बोट अस्कत म्हणटा अस्कत बोट म्हूण आमी ताका आपयता. समाजेंत अस्कत हबल आसलीं जायतीं आसात. शोशणेक वळख जाल्लीं जायतो लोक आसा पूण तांचे पासून ती आमी मागोवंक जाय. तांचे संगी आमी संबंदांत मागण्यांत एकामेकांतय संबंद रुता करूंक जाय. तांच्या कश्टांत आमी एक जावंक जाय कित्याक जेजू अस्कत्या संगी एक जालो. पिडा शिडा ताणें गूण केली. समाजेन स्थान मान तांकां लाभयलें. नवें जिवीत जियोंक तांकां अवकाश करून दिलो. पातकेपणांत हांव तांकां वयर उबारलें आनी तिसदेक आमी घेवन अस्कत्यांतय एक जावन तांचे संगी मागण्या मुखांत्र आनी आमच्या वावरा मुखांत्र सेवे मुखांत्र हो संघटीत वावर करूंक आमचे मिसांव मंदरसून व्हरूंक हें बोट आमकां सुचीत करता. आनी अकरेचें पांचवें बोट जावन आसा स्मॉल फिंगर म्हणटा आसल्या बोटा पैकी ल्हानशें बोट. आनी हें बोट आमचे पासून मागूंक कित्याक देवान आमकां एकल्याक एक मिसांव दिलां. आमी एकल्यांनी ते मिसांव पंथाक पावूंक आसा आनी पवित्र स्नाना दुवारी एक विशेश मिसांव जेजून आमकां दिलां. देखून जायते फावटी आमी आमचे पासून पयलें मागता हेरां पासून उपरांत मागता पूण आज उडास दवरूंक जाय. आमचे पासून अकरेक जावन आमी मागूंक जाय कित्याक आमचे थंय आसलो सुवार्थ आमचे थंय आसुल्लें तें उणेंपण जायते फावटी आमकां हेरांचेर दिश्ट घालावंक हेरांचें बरेंपण देखूंक हेरां संगी संघटीत रितीन वावर करूंक आमकां सोडिना. देखून ताची खुशी करूंक म्हजी खुशी न्ही ताची खुशी करूंक ताच्या संबंदांत वांटूंक घेवंक बरें आनी वायटा मदें जोगतो निर्धार घेवंक प्रत्येक रितीन आज ही पांच बोटां मोतीन दवरून आमी मागणें करूंक देवा थंय आनी एकामेका थंय बरो संबंद रुता करूंक आयच्या पवित्र पुस्तकांतलें घडीत जेजूचें मागणें आमकां आपोवणें दिता. पेल्या संगी एकवटीत रितीन वावर करूंक ह्या मुखांत्र आमकां खंडीत सादी जातलें आनी आमच्या मिसावांत आमी यशस्वी जोडूंक आमी सकतेल्या. मागणें करतना आमी आज सोडटा हाताचीं बोटां लागीं येतात काळजाक लागीं जातात. तशेंच आमचो मदलो संबंद एकवट एकामेका मदें पेल्या देवा मदें सोडून दी आनी देवान आमकां दिल्लें तें मिसांव पंथाक पावूंक तसो जेजू क्रिस्त आमकां आदार दिवं दी. तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें क्रूस असर आसतना ती कृपा आमी मागून घेवया. आमेन.